लाडफे आपल्याच घरकान्नीचो खून करून फरारी जाल्लो मनोहर केतकाराक निमण्या पुलिसांनी धरलो। फाटले 2 म्हयने जाले तो लिपून भोंवतालो। आयतारा ताका मडगांवां दवर्ले दिवचलच्या पुलिसांनी धरलो। मनोहराची घरकान्न मनीषा केतकाराच्या खुनाचें हे प्रकरण। ऑन द कंप्लेंट ऑफ मिस्टर मनोज केतकर, जेनी कंप्लेंट दिल्ली की आपल्या बापायन आपल्या आवयची मर्डर केल्या म्हणून लाडफे हांगासर. देर आफ्टर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन accused असलो Mr. Manohar Lakshman Ketkar. He was after committing murder, he was absconding. Right from 18/11/2013, he was absconding. Basically, he is a history sheeter of Dodamarg police station. त्याची इन्फॉर्मेशन अशी असली की he was basically staying in jungles. जंगलान रावता असल्या कारणान आमकां तो ट्रेस करपाक डिफिकल्ट जावपाक लागलो. We have used all means like गांवच्या लोकांचे सहकार्य घेवप or like scientific investigation, and at last on yesterday we managed to trap him with great efforts with the help of our LIB team and also with the help of investigation team South headed by Mr. Ravi Desai, PI Ravi Desai, and we managed to nab him at Dawarlim, Margaon. Presently he is in our custody. मनोहर केतकारान 18 नोव्हेंबराक ताची घरकान्न मनीषा देऊलकराचो खून केल्ल्याचो आरोप जाल्लो. तेन्ना सावन तो फरारी आसलो. ताच्या पुतान ताच्या आड दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली. तेन्ना सावन पुलीस ताका सोदताले. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. आता गोंयांत हायफाय पाडेली मेळटले. पेडणेच्या 20 तरणाट्यांक शेतकी खात्यान माडार चडपाक शिकयल्यात. हेर सुवातींनी अशीच पाडपाची मशिनांचेर ट्रेनिंग जातली. पाडेल्यांक शिकोवंक काणकोणा सावन 2 ट्रेनर हाडिल्ले. निमण्या दिसा पाडेल्यांची सर्तूय घेतली आनी 20 पाडेल्यांक सरकारान माडार चडपाची मशिनां वाटली. पळयात रिपोर्ट. हालीं पाडेली मेळप साप्प कुस्तार जालां. पाडेल्यांचो दिसवाडो हाताभायर गेल्ल्यान नाल्लाचो प्रेस माडाच्या कळवा परस वयर पावला. म्हूण आतां सरकारान पाडेल्यांची ट्रेनिंग सुरू केल्या. काणकोणच्या ट्रेनरांनी पेडण्यां वचून 20 पाडेल्यांक मशिनां घेवन माडार चडपाक शिकयले. लोक असे म्हणतात की नालाचे प्रोडक्शन कमी झालं, पण नालाचे ॲक्च्युली प्रोडक्शन कमी जावना. पण आज आमकां मेन प्रॉब्लम कितें जाता की पाडेकर मेळना करून आमकां नाल टायमार पाडपाक मेळना. एकदा टायमार जर नाल पाडना, बाजारात जर नाल येना तर ऑटोमॅटीक आसा ती भेट वाडटात. 20 जाणांक 5 दीस ट्रेनिंग दिली. निमाण्या दिसा तांची माडार चडपाची सर्त घेतली. इनामां वांटूक सभापती आर्लेकार आशिल्लो. जितले माड लायतले तितले पाडेल्यांची गरज पडटली. त्या खातीर तांकां एक रोजगार तयार जातलो. आज जवळ पाडेली 25-30 रुपया एका माडाक चडपा खातीर म्हणून घेतात. सो एक जर तो 25-30 जरी नाल माड जर दिसाक पाडीत जाल्यार ताका एक 700-800 रुपया दिसाक मेळों शकतात. ट्रेनिंग घेतिल्ल्या पाडेल्यांनी हो वेवसाय म्हूण सुरू करचो असो उलो आर्लेकारान मारला. की आम्ही आमच्या घरातलेच माड पाडले 4-5 आसा ते आणि शांतपणान घरा बसले जाल्यार त्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाचो उद्देश जो आसा तो सफल ना. ताजो उद्देश हो आसा की तुम्ही तुमचा व्यवसाय म्हणून ताजेर विकसीत करपाक जाय आणि घरात 4 पैसे न्ही भरपूर पैसे येवपाक लागतात. हे तातूंतल्यान तुम्ही बाकीच्यांक एक उदाहरण घालून दिवपाक जाय. विनोद मेथर, प्रुडंटा खातीर. वाळपय होंडा गोवा ऑटो ॲसेसरीज कंपनीचे 41 कामगार सध्या सरकारा कडेन न्याय मागतात. कंपनी व्हॉलंटरी रिटायरमेंटाची तांचेर सक्ती करता म्हणून कामगार भियेल्यात. गालाच्या बोर्डान 90 दिसांच्या पगारांची व्हीआरएस मागिल्ली, पूण कंपनीचो मॅनेजमेंट तांचेर 45 दिसांची व्हीआरएसाची सक्ती करता. मुख्यमंत्र्यान प्रकरणात लक्ष घालून कामगारांक न्याय दिवचो म्हूण गालाचे कामगार मागतात. होंडा 70ंतली गाल कंपनी मार्चांत बंद पडपाची आसा हें आयकून कामगारांक धक्को बसला. कामगारांक फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन पगार ना. मॅनेजमेंट तांचेर व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाची सक्ती करता. कामगार म्हणटा ही व्हीआरएस काय सीआरएस म्हूण कळना.
आमच्या गालाच्या बोर्डान अशें डिसिजन घेवन 90 डेज VRS करा आनी तांकां कितें तरी बरें मेळटा अशें करून गोवोरमेंटा कडेन एक पत्रक दिवन तांकां सूचना केली. ती गोवोरमेंटान तेंची सूचना मान्य न करता आयज आमकां 45 डेज 45 दिसाची VRS घेवन घरा चला म्हणून ते आमचेर सक्ती करता. जे मॅनेजमेंट आहा ते आमकां फोर्सली फॉर्म भर म्हणटा VRS काडल्या का CRS काडल्या कांयच कळना. आनी म्हाका तरी दिसता की हे कंपनीचे मिस मॅनेजमेंटा खातीर ही कंपनी डीप एंडाक पावल्ली आसा. सरकाराची कंपनी असूनय कामगारांचेर अन्याय जाता. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण कामगार मागतात. सरकाराक हांव काळजासून हें सांगूंक सोदता की आमचे कंपनीचे CEO सातोस्कर तशेंच EDCचे भट साहेब तशेंच हे सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंत आनी मनोहर भाईन ह्या हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालून आमचे सगळ्यांचे भवितव्य तेंच्यांनी हे करचें. आमी 3 महिने पगाराशिवाय अजून काम करता. आता सुद्धा काम करून येयले. 3 महिने आम्ही जगाप कशें. सरकारूच जर अशें नोन डिस्प्यूट एक्ट घालून जर आमकां जर असो भंय घालून जर ती क्लोजर करता जाल्यार ताका आमचो वर्कराचो कांयच ना, इलाज ना. ही गव्हर्मेंटाची फॅक्टरी आसून जर हितून कोण लक्ष घालना जाल्यार प्रायवेट आसल्यार कितें जातलें. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. विद्यार्थ्यांमदी शेतीविशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर डॉन बॉस्कोन एक खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. फादर ऑल्विन डिसोजान हे विशीं म्हायती दिली. Already on the 15th of this month, which is a few days from now, we already have the inspection that is going to happen from the Directorate of Higher Education. After that is over, somewhere in the middle of February, we will be having the inspection from the Goa University. फुडल्या 2 वर्सां भितर डॉन बॉस्को खासा अभ्यासक्रम चालू करतले अशें मिंगेल ब्रागांझान सांगले. And there are only 5 seats reserved for the government of Goa, that also only in Napoli, not any other university. So if you want to do agriculture, there is a handicap, and that is the handicap that Don Bosco is looking at changing by 2015 August. फुडल्या आयतारात दिवचले मराठी खातीर उपास करपाचे मराठी राजभाषा आंदोलनान थारायला. आम्ही हे मोठं आंदोलन बिचोलीला आता आपण बिचोलीला हे आंदोलन सुरू करणार आहे. येत्या 19 तारखेला सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या पायथ्याशी 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण आणि धरणं कार्यक्रम होणार आहे. काणकोणा घडिल्ली घडणूक राज्य आपत्ती म्हणून सरकारान जाहीर करची अशी मागणी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या गोवा फाट्यान केल्या. 7 दीस जाला आता बिल्डर खंय आसतो खबर ना, कॉन्ट्रॅक्टर खंय आसतो खबर ना, कोण खंयच ना. सगळे जाण एंटिसिपेटरी बिलाक अप्लाय करूंक लागल्या, पूण आनी सुशेगाद आसा आपल्या कामान. गव्हर्मेंट जावं पुलीस जावं कांयच इनिशिएटीव घेनात. तांकां अरेस्ट करून हांगा हाडून तांकां अरेस्ट करून भितर उडोवपाची कोणाकच कांय पडून गेलना. आनी सो म्हाजी अपील इतलीच आसा गव्हर्मेंटाक की तांच्यांनी दुसरे कडेन लक्ष दिवची परस हांगा काणकोणान चड लक्ष दिवन कितें आसता जाता तितले बेगीन लास्ट बॉडी मेळसर सगळ्याक डेब्रीज क्लियर करून सगळी बॉडी काडून तांचे रिलेटिवाक तें दिवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.